People of Goa expecting the resumption of mining. If the petition on mining does not come up in the Supreme Court, Waste Management Minister Michael Lobo has said that ministers and MLAs across party lines will support if any decision is taken by the Chief Minister to start a mining corporation. Despite the recession, there is demand for mining, he claimed. There is need to sit with the mine owners and think of ways to restart mining, Lobo said. आणि 7 दिवसांनी वर्ष सोपतले 2019 द मच अवेटेड लोक रावला की मायनिंग सुरुवात जातली म्हणून बरेच गोंयचे लोक दुखी आहा आणि नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट भरपूर इम्पॅक्ट जालो इकॉनॉमी डाऊन जाल्लीच आहा ईदीएची पूण मायनिंगान डिमांड आहा जो ओर आहा ओर काडीत आमी सस्टेनेबल मायनिंग जर आमी करीत तर ताका डिमांड आहा ओर खपत जाल्यार स्टेट खपतान भरपूर पयशे येतले जो तर सुप्रीम कोर्टान आता इमिडिएटली जो तर आमची केस वयर सरोना मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवचे आमचो पाठिंबो ताका आहा कॅबिनेट कलिग्स MLAs ऑफ BJP MLAs ऑफ काँग्रेस MLAs ऑफ MG MLAs ऑफ गोवा फॉरवर्ड आणि इंडिपेंडंट सगळ्यांचो पाठिंबो आहा 40 आमदारांचो पाठिंबो आहा तुम्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन करा मायनिंग कॉर्पोरेशन करा ते जे आमचे मायन ओनर्स जे आहा आता त्यांचो सर्फेस रायट्स आहा त्यांच्या वांगडा घेऊन तांकां बसा पयलीं आणि मायनिंग कशें चालू जावपाचें ते तेजेर एक डिसिजन घेया हे म्हाजे ताका विनंती आसा सारकी कावजानसून विनंती आहा गोंयकाराच्या वाटेनसून आणि आमी सगळे तेज्या वांगडा ठामपणी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता वांगडा आमी सगळे जाण आहा मायनिंग बेगीन सुरवात जावची गोंयची आर्थीक परिस्थिती जी आज बिगडलेली आहा ती सारकी जातली नये वर्साक 7 दीस आहा नया वर्सान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाची गरज आहा आणि स्ट्रॉंग डिसिजन म्हटल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन आमचो फूल पाठिंबो ताका आहा एक पासून आमदार असो आसचो ना की तो म्हणटलो करी नाका जे डिसिजन सुप्रीम कोर्ट आता दिवपाचो आहा हांव तुका ती केस केन्ना वयर येतली रिव्यू पिटिशन तर तितून आमचें काम जायना जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन इमिडिएटली स्टार्ट जावचें अशें म्हाजें मागणें गोंयकाराचे वतीन